German language course शिकपा खातीर which is the Government of Goa, NRI Commissioner and Nursing Institute हांच्या वतीन along with the Stana Global हांच्या बरोबर training for the German language and placement for the nursing in the globally in foreign countries. ताणें पुराय तुमकां एक्सप्लेन केली की कशा पद्दतीन जर्मन लँग्वेज शिकल्या उपरांत तुमकां ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो वेरियस डिफरंट फॉरेन कंट्रीसान आसा त्यो तुमकां एक्सप्लेन केल्यो. आमी बरेचशे फावटी बारीक विचार करता आनी आपल्याक घरात कडेन एखादी नोकरी मेळटली काय कितें, ती पणजे मेळ्ळी जाल्यार ती साखळेत मेळटली काय कितें, साखळे मेळ्ळी काय ती आजुनूय लागीं मेळटली काय कितें हाजो विचार करता. तो विचार न करता थोडोसो आमी जर वायड विचार करपाक सुरवात केली जाल्यार खूब व्हडलो प्रोग्रेस आमचो स्वताचो जावपाक शकता. त्या खातीर आज जर तुमी पळयशात जाल्यार पुराय ग्लोबान सगळ्यात जास्त नर्सीस जर खंयच्यो आसत जाल्यार वीच इज फ्रॉम द स्टेट केरला. केरला ह्या स्टेटींतल्यो नर्सीस ऑल ओवर द ग्लोब वेगवेगळे कडेन आसा. कित्याक तर तांच्यांनी मल्टी लँग्वेज ह्यो शिकून घेतल्यो, आपल्याक तांच्यांनी डेवलप्ड केलें आनी त्याच पद्दतीन तांच्यांनी वेगवेगळ्या कंट्रीनी वचपाक सुरवात केली. आमकां खरें म्हटल्यार ही सगळ्यात बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमी NRI कमिशन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी अलॉंग वीथ द स्टाना ग्लोबल हांच्या बरोबर मेळून हो कोर्स इंट्रोड्यूस करता आनी वीथ अ मिनिमम फीस हो आमी कोर्स इंट्रोड्यूस करता. नर्सींग म्हणजे पास आवट जावच्या पयलींच तांच्यांनी नर्सिंगांनी हो जर्मन लँग्वेज कोर्स शिकचो आनी इन फ्युचर बऱ्याच जाणांक म्हणजे हांगासर घडये कदाचित नोकरी जर आमकां 60,000ची किंवा 80,000ची मेळटा आसत जाल्यार त्याच नोकरीची सुरवात आमी फॉरेन कंट्रीन वचून फ्रॉम द 1.5 lakhs to 2 lakhs ताणें आतांच तेजे पॅकेज सांगल्यो वीच रेंजीस फ्रॉम द 1 lakh to the 4 lakh पॅकेजीस दे गिव्स इन द डिफरंट कंट्रीज आनी थंयसलो लायफ अजूनय वेगळें आसा. म्हणून आमकां एक्सप्लोर करपाक कांयच हरकत ना. हांव पर्सनली अशा कितल्याशाच नर्सिसांक जाणा की तांच्यांनी DHSान काम करताले बट दे गेट अ बेटर ऑपॉर्च्युनिटी इन नॉट ओन्ली इन द जर्मनी बट US अँड अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब ऑल्सो. म्हणजे तांच्यांनी ती ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन आज ती फॉरेन कंट्रीन म्हणजे हांगासल्या पेक्षा 4 पटीन 5 पटीन चड जोडटा म्हणपाक काय हरकत ना. द लायफ इज कंप्लिटली डिफरंट. ताच्या खातीर आमी जेन्ना म्हणटा की होल वर्ल्ड इज एन अवर आमी जेन्ना म्हणटा की हे जग जें आसा पळय न्ही हें चड पयस ना आनी ह्या जगाचेर भ्रमण करपाक जर आपल्याक मेळ्ळें आसत जाल्यार कांयच हरकत ना. वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज आपूण घेवपा खातीर त्या खातीर ह्याय पद्दतीन एक्सप्लोर करपाक काय हरकत ना.